सरप्रायज हांव दिना आतां, पण सरप्रायज म्हणटा तेन्ना भाव भयणीनो आमी कितें म्हणटा, जें कितें आमी रावोन आसतले आमी एक्सपेक्ट करिनासतले तें घडटा तेन्ना आमी ताका सरप्रायज म्हणटा. वो जें कितें आमी रावताले हे भाशेन घडटलें आनी तें जावंकूच ना, भलतेंच जालें, आमी सरप्रायज जाता, अजाप जाता आमकां. वो थोडे फावटी ज्यो वस्तू घडोवंकूच शकना त्यो आमच्या मना भायल्यो वो हे सृश्टीन तें घडपाक शकना, असल्यो वस्तू जेन्ना आमच्या मुखार घडटात तेन्ना आमी म्हणटा सरप्रायज, अजाप. भाव भयणीनो आयचीं वाचपां आमच्या मुखार असलीं अजापां दवरता. पयलें अजाप आमी पयल्या वाचपान आयकलां, सामुएल राजाक वेंचून काडटा, वेंचणूक. आतां ह्या दिसांनी आमची वेंचणुकाची तयारी चलता, देवाचें उतरूय तेंच उलयता ह्या दिसांनी. आनीक एक सरप्रायज, ही आमी मुद्दम वेंचून काडलेलीं वाचपां न्हय, पूण जेन्ना आमी तयारी करता ही वाचपां मांडलेलीं आसात ही ह्या दिसांनी आमकां मेळटात. आनी पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आदलो राजा जो आसलो सावलू, जो देवान वेंचून काडलेलो खरो, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाची आज्ञा प्रमाणे चलचे बदलेक आपणाक जाय ते भशेन चलपाक लागलेलो आनी देव ताका नाकारता, रिजेक्ट करता. आनी देव ताका रिजेक्ट करता तेन्ना वो नाकारता तेन्ना सामुएल, जाचे वरवीं देवान ताका वेंचून काडलेलो सावलू राजाक, हो सामुएल खूब दुखाभरीत जालो. आतां मुखार कितें करचें तें ताका कळनासलें. दुसरे वाटेन सामुएलान ताका हो संदेश दिल्लो देवाचो की देवान तुका आतां नाकारला, देखून सावलू राजा सामुएलाक मारूंक भोंवतालो, ताचो जीव काडूंक भोंवतालो. म्हणटच एके वाटेन भिरांत जिवाची सामुएलाक, जाल्यार दुसरे वाटेन आतां राज्याचें कितें जातलें. जी परजा आपणाक राजा जाय राजा जाय राजा जाय म्हूण तांणी मागलेलो, देवान तांकां शिटकावणी दिल्ली पयलीं आनी तरी पूण ताका राजा मागलेलो. आतां हे परजेचें कितें जातलें हें सगळें सामुएलाच्या मनान आसा. आनी असल्या वेळार देव ताका सांगता, चल आतां नवो राजा वेंचून काडपाक जाय. आतां हो आदलो आसा ताका भायर उडोवपाक जाय, नवो काडपाक जाय. आय हॅव रिजेक्टेड हो आदलो आसा ताका. न्यू फेस, जाल्यार हो न्यू फेस खंय मेळटलो? न्यू फेस मेळटलो जो देवान तयार करून दवरला, पूण थंय आतां सामुएल पावपाक जाय, थंय परजा पावपाक जाय. आनी देखून देवान ताका दाखयलो. आनी देव जेन्ना ताका दाखयता आनी सांगता तेन्ना सामुएलान हेंय बीन सांगलां, भिरांत आसा. जरी तर सावलू राजाक हें कळ्ळें की नवो राजा वेंचून काडूंक हांव भायर सरला म्हूण तो म्हाका मारून उडयतलो, तो रागार जातलो. आनी हें आमी पळयता आतां ह्या दिसांनी आमचे आदले आमदार जे आसात, आतां नवो लोक काडून मुखार सरता जाल्यार जायते जाणांक राग येता. आदले मंत्री आसात तांकां राग येता. जायत्यांचे पाड घालून दवरले, जायत्यांक परतून सायलंट केले. कोणाक तांच्या जॉबाची नोकरेची तांकां धमकी दिली, कोणाची इलिगल घरां आसात ताची धमकी दिली, कोणाक व्हरून उबारले आनी धमकी दिली. हे भाशेन जायतें आतां ह्या दिसांनी चल्लेलें आसा. जें कितें सामुएलाक दिसतालें तें घडलेलें तें आतांय घडटा. जाल्यार असल्या वेळार देव सांगता, म्हजी वेंचणूक पयली हांव वेंचून काडटां. आनी देव जें कितें वेंचून काडटा तें मनशाच्यान आडावंक जायना. देखूनच सामुएल जेसेच्या घराक पावलो, जंय ताचे 8 पूत आसात. आनी वेंचणूक वेंचून काडटा आसतना सामुएला मुखार तरी 7 जाण पूत आसले. आतां आमची एलिसांवां जेन्ना आतां एलिसांवाची तयारी जाता, आजून पासून वेळ आसा नॉमिनेशन्स फायल करपाक. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत आमच्या मुखार कडेन जायते उमेदवार आसतले. आनी हे उमेदवार आसात तेन्ना वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी जे लोक आसात, आमच्या मनान दुबाव आसा, हांच्या मदल्या कोणाक वेंचून काडपाचो. ह्या दिसांनी आमी हे पासून म्हणटा वोट स्प्लीट करपाक जायते जाणांक बसयल्ले आसात आनी त्या पासून जो कोण आमकां नाका तोच जिखोन येतलो. कित्याक हे जे जायते जाण आसात तांचे मदें वोट स्प्लीट जातलो आनी त्याच पासून तांकां बसयल्यात. हेंय आमी म्हणटा जायते जाण आसात. आनी हे जायते जाण आसात तेन्ना भाव भयणीनो, सामुएला मुखार जायते जाण आसात तेन्ना सामुएलान एकल्याक पळयलो आनी एकल्याचे गूण आमकां सांगल्यात. म्हणटच आतां एलिसांवाकूय हेंच जाता. जे आमचे मुखार वेगवेगळे उमेदवार आसात
तांची आमी सारकी परिक्षा करूंक जाय, तांकां सारको पळोवपाक जाय, तांची तोंडां पळोवपाक जाय सारकी. सामेलान हे गूण तांचे सगळे पळयले. कोण बरो मजबूत आसा, कोण रुपान सुंदर आसा, कोण बरो उंच आंगाचो, हे सगळे गूण तांचे भितर जेन्ना सामेल पळयतालो आनी सामेल समजतालो वय होच राजा आसतलो, हाकाच देवान वेंचून काडला आसतलो. पूण दर एके फावटीन देवान ताका कळयलें की मनीस पळयता तशें हांव पळयना, हांव भितर पळयतां, भायलें रूपच न्हय. म्हणटच भायलें रूप पळोवन वो भायल्यान जें कितें दिसता, एडवर्टिजमेंट्स आसात ते पळोवन आमी वोट मारचो न्हय, वो आमी वेंचून काडचें न्हय, हें आमकां कितें भाशेन सांगता. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत 7 जाण आसले, तांकां देवान वेंचून काडूंक ना. जाल्यार आनीक एकलो उरला 8वो, जाचें तोंड तुका दिसती पडूंक ना, जो फेमस न्हय, जो घडये तुजे बराबर ना. हेंय आमच्या मुखार आतां घडटा. जायते फावटी आतां विनेबिलिटी म्हणलेली आसा. सगळे जाण आमी उलयतात ना तेज्यान जिखपाक जावचो ना, तो केन्नाच ह्या फ्लोराचेर येवंक ना, वो केन्नाच तो पॉलिटिशियन जावंक ना, वो ते एक्टिविस्ट आसात तांच्यान पॉलिटिशियन जावपाक जायना, वो जे कोण टिचर्स आसात तांच्यान पॉलिटिशियन जावपाक जायना, वो जे कोण बेश्टे घरांत आसात केन्नाच तांणी चोरूंक शिकूंक ना, तसल्याच्यान जावपाक जायना. आमी हें पासून म्हणटा, जरी तर बरो मनीस जरी तर पॉलिटिक्सान गेलो जाल्यार तो पाड जातलो मागीर. आमकां जायते जाणांक पडलेलें आसा, जे कोण बरे मनीस आसात आनी आमी तांकां वळखता ते बरे मनीस म्हूण, तो पॉलिटिक्सान वचत जाल्यार तो पाड जातलो, करप्ट जातलो, ह्या पासत ताका वेंचून काडचो न्हय, अशें जायते भशेन जायतीं जाणां आमी म्हणटा. मनशाची येवजणा, ही मनशाची येवजणा घडये सारकीच चुकीची न्हय. आमी जें कितें चिंत्ता ताका घडये एक बेज आसा. पूण देव कितें भशेन सांगता, मनीस चिंत्ता तशें हांव चिंतिना, म्हजी चिंतना वेगळी, हांव भितर पळयतां. म्हणटच देवाक जाय तसलो राजा आमकां जाय जाल्यार मनशाची नदर न्हय पूण देवाची नदर आमी घेवपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना देवाची नदर घेतली तेन्ना सामुएलाक दावीद पातशाय मेळ्ळो. दावीद पातशाय भुरगो कसो, ताचे सगळे कडेन व्हडले व्हडले गूण दिसती पडूंक ना. तो आपल्या बापायची मेंढरां राखपाक गेल्लो आनी मेंढरां राखता आसतना ताचे विशीं आमी आयकता ते, तो बरी जबाबदारी घेवन आपल्या मेंढरांक राखतालो. आनी ह्या मेंढरां सगळें आपली जबाबदारी पाळटा आसतना ताका काळजीदार जावपाक पडटालें, कित्याक शिव येताले, वासवेलां येतालीं ह्या मेंढरांक खावपाक, तांचे लागीं ताणें झुजूंक पडटालें. म्हणटच तो एक झुजारी, एक काळजीदार झुजारी, एक जबाबदार झुजारी, एक राखणो. आनी असलो आमकां राजा जाय, जो कोण काळजीदार, जो आपली जबाबदारी मानून घेता, एकाउंटेबिलिटी ताका आसा, जो कोण मुखार सरतलो आनी आपले परजेक राखतलो, असलो जाय. ताका देवान वेंचून काडलो दावीद पातशाय. तर दावीद पातशाय भाव भयणीनो, देवान वेंचून काडल्या उपरांत जायतीं वर्सां हे परजेचेर राज चलयतलो. तर आयज जेन्ना आमी आमचो नियाळ करता, आमकांय सरप्रायज जायते भाशेचे आसात. ह्या दिसांनी आमकां आमच्या पॉलिटिकल फिल्डाचेर सरप्रायज जायते मेळटात. आयज हे पार्टीन आसा, फाल्यां ते पार्टीन उडकी मारता, आमी सरप्रायज. आयज ह्या वाटेन आसा, परतून फाल्यां दुसरे वाटेन येता, आमी परतून सरप्रायज. मदेंच नव्यो पार्टी येतात आनी जेंकां एक पार्टीन सीट मेळपाचें आसलें ताका दुसरे पार्टीन मेळटा, आमी परतून सरप्रायज. हें सगलें जाता आसतना मदेंच आतां तांचे विशीं चवकशी जातात, कोण एक्सपोज म्हणलेले करतात, हें सगलें जाता आसतना तें पळोवनूय आमी परतून सरप्रायज. अजापां ह्या दिसांनी घडटात. आनी ह्या अजापांक थोडे जाण म्हणटा ती सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस, तमाशा चालू आसा तो. तर भाव भयणीनो, देवाक जाय ते भशेन आमी करतले जाल्यार जिवीत कितें दिता तें पळोवपाक जाता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू आनीक एक सरप्रायज दिता. जेजू देवाचें राज परगटूंक आयला. जेजू देवीक आनीक जे कायदे आसात ते पाळपी, पूण सोनवारा दिसा तो कायदे मोडटा. सोनवारा दिसा जें करूंक जायना तें तो करता, लोकांक बरीं करता. हे जे फारिजी आसले आनी धर्मशास्त्री आसले तेय सरप्रायज जाता. जरी तर हो देवाचो मनीस जाल्यार अशें कशें करता. सोनवारा दिसाक तो कायदे मोडटा ते भशेन ताचे शीस आसात तेय मोडटा. ते शेतांतल्यान वेता आसतना जीं कोणसां तोडून खावपाक जायना सोनवारा दिसाक, उरलेल्या दिसांनी जाता. तर ते सोनवारा दिसाक कशें कितें करतात, कित्याक सोनवार पाडिनात जाल्यार ते सरप्रायज. हो खरेंच
देवान धाडलेलो जाल्यार भाव भयणीनो जेजून खेरीत भाशेन तांकां सांगून दिलें सोनवार जो आसा वो कायदे जे आसात ते जिवीत काडून उडोवपाक न्हय, जिविताचेर आड वचपाक न्हय, म्हणटच आमचे कायदे जे आसात ते सारके आसपाक जाय, लोकांक जिवीत दितात तसले. आनी जे कायदे सारके नात, जिवीत दिनात, आमकां मरणाक पावयतात, आमचें निसंटन करतात, ते कायदे फुडें सारके ना, ते बदलचे पडटले. देखून सोनवार जो आसा तो जिवीत दिवपा पासत आनी ह्या सोनवाराचो आनी ह्या सगळ्या कायद्यांचो आनी आज्ञाचो धनी फकत एकटोच देव, मनशाचो पूत, सोनवाराचोय धनी. जाल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमकां असलीं अजापां जायतीं मेळटलीं, आश्चर्य, आमकां सरप्रायज जायते मेळटले. तर आमच्या जिवितान असले सरप्रायजीस येतात तेन्ना ते देवा मुखार दवरुया, मनशाच्या मनान न्हय पूण देवीक मनान ते समजून घेवया आनी त्या प्रमाणे आमचो निर्णय करुया. आनी त्या प्रमाणे आमी निर्णय करता तेन्ना मनशाची निवड न्हय पूण देवाची निवड आमकां मेळटली. आनी देवाची निवड, देवाची वेंचणूक जरी तर आमकां फावो जाली जाल्यार आमकां जिवीत मेळटलें. हेंच जिवीत आमकां दी म्हूण ह्या आल्तारार आमची भेटवणी करुया.